वाळपय पालिका वाठाराच्या शिमेर आशिल्लो हो अंसुली गाव। ह्या गावात धनगर समाजाची वस्ती चढ, 101 घरां आणि साधारण 350 लोकवस्ती। अंसुलीच्या रस्त्यांची दुर्दशा, गावात उदरगतीचे वारे ना, कामांचो दुष्काळ। ची परिस्थिती पळयत हांगा खंयचीच गाडी येना। जर कितें मे बी इन्सिडंट जालो सडनली जाल्यार एम्ब्युलन्स सुद्दां येवं शकना। त्या पळयल्यार खरेंच रडपा येता। खरोच आमचो गोवा जेन्ना आमी सिंगापूर करतले अशें म्हणटा, तो लॉजीक बेश्टो नांवा पुरती काय बेश्टो राजकारण्या पुरतीच उरला काय कितें? सर जितले लोक आसात ते फक्त ना अशें की कश्टच करून खावपा अशें कितें ना तेंचे। तांकां मेन म्हटल्यार जाय कितें रस्तो जाय। एक तर ह्या वाड्यार रस्तो ना, लायट ना, ताका सारकें उदक ना। रस्त्याचे जर पळोवपाक गेले जाल्यार पायलटां जे हांगा येता, वाळपाच्यान हांगा येवपाची कॅपॅसिटी आहा फक्त एक 50 रुपयाची। 50 रुपयाच्या जाग्याचेर हे आमचे कडसून 300 रुपया घेता। कित्याक? रस्त्याक लागून ते म्हणटा तुमच्या रस्त्यार येवपाची लायकी ना, जाल्यार आमकां 300 रुपया आमी खंयच्यान हाडपाचे? बाबडे लोक येता वयता, लोकांच्या घरांनी दवरलो वयता, हेय त्रास न्हू। हे पण एप्लिकेशन पासून बरयल्ले आहे। ते कोणाक बरयल्ले तुमी? पंचायतीक बरयल्ले। 2011 रस्तो पिड्ड्यार वता, माझी जमीन पिड्ड्यार वता। तेंच्यानी कितें सांगले? तेंच्यांनी कांयच अशें खुबशे कितें केन्ना तक्रारी दिल्या, तेंच्यांनी कोणीच कांय केलें। हो फुडलो वा तो खड्डो आहा थंय। आतां तरी तो बरो आहा, म्हणजे आनी पावस पडलो जाल्यार त्या खड्ड्यांतल्यान इतके आमी लोक बुडटा। धोपराच्या वयर कमरे पर्यंत पाणी येता आणि त्या पाण्यासून आमकां गाडी काडून आमकां वयचें पडटा। इलेक्शनाच्या वेळार जो तो तोंड दाखोवन पटे मारून वता, मागीर खंयचे खंय कांय ना। निवडणुकाच्या वेळार मागे सगळे 50 गाडयो रस्त्यार रावतले, दारार आमच्या रावतले। म्हाका घाला होट निवडून हाडटा, तुका घाला होट निवडून हाडटा। निवडून येले कोण ना कोणाक खबर घेयना। म्हणजे ह्याचे काय करपाचे बाबा आता सांगा तुम्ही? रस्तो जावंक जाय, लायट ना रस्त्यार। हे चिट्ट्यांक तिगा भुरग्याक एक एकटे मोटरसायकलीर घेऊन वयता, काही पडले काही झाले कोण जबाबदारी? सगळे गाडी चलोवन वयता भुरगीं। मार्गावेल्या फोणकुलांनी पडून शाळेच्या भुरग्यांचे हात गळ्यान, कांय जाणांक आयुष्यभराच्या कायमचे व्यंग। मैं स्कूल से पैदल आ रहा था, तभी मेरा उधर पैर पत्थर के लगा नीचे गिरा। कभी हुआ? 1 महीना हो गया। अभी 1 महीना से ऐसा है तुम्हारा हाथ? हाँ। डॉक्टर ने क्या बोला है अभी? ऐसा बांध के भेजा है। फ्रैक्चर हुआ है? हाँ। आप क्या मांग रहे हैं? ये रास्ता से अच्छा करने के, इधर बस नहीं रहता ना, पैदल आ रहा। गाई काय करू घेऊन जात असताना माझे वाद मोडलो। काय झालं ती? मोडलो मरे हंगासून हे पडली ती वाटेला। फोणकुलान पडली तुम्ही? हो, फोणकुलात पडली। केन्ना पडले तुम्ही? वरी झाला तिकडे। आणि काय झाले? डॉक्टरान काय सांगले? तो बांधलालो तो सारको बांधांक ना मरे, असो बांधलो न्हू तो, तेका लागून शिरो अशें मेळांक ना, असो बांधल्या तो सारको जाता। गावच्या शाळेच्या भुरग्यांक बसूय ना, यो वच करतना एके वटेन रानवटीत जनावरांचो भय। सकाळच्या आमी हांगासून चलत वयता इस्कॉलाक, वयता आसतना आमकां कोण गवरेडे कोण मेळटा, आनी बाय चान्स कितें जालें जाल्यार तेजे जबाबदार कोण घेतलो? आनी हे रस्तो तरी सामकोच पाड आहा। आमकां सांजचे सकाळचे चलत येवपाचें लागता हांगाच्यान, कोण गाडी घालिना हांगा। कितले भुरगे तुमी शाळेक वयता हांगासून? हांगासून वयता 20-25 भुरगे वयता इस्कॉलाक। सगळीं चलत वयता? सगळीं चलत वयता। गावात धनगर समाजाचो लोक चढ, असल्या रस्त्याक लागून तांच्या धंद्याची लागल्या वाट। म्हणजे टँकर बी येयना, दूध गाडी टायम लोड घेयना, काय ना, पेंडीची बी गाडी येयना आमकां। ताका लागून आमकां त्रास खूब जाल्ले आसात। रातचे भोंवपाक बी मेळना, काय ना, पाणी भरून आसता एक सारकें, ताका आमकां काय उपेग जायना। तुमचो दुधाचो धंदो? आमचो दुधाचो धंदो, आनी आमकां काय एक ना। सिनियर राणेची आमदारकीच जाली 50 वर्सां। अंसुलीचे ह्या भुरग्याचे वय 27। तो म्हणटा ताचे यादीक ताणें आमदार राणेक गावात आयिल्लो म्हणटा तो पळोवंक ना। आमचो आमदार सद्याक प्रताप सिंग राणे आहा। बरें, तो तुमच्या गावान केन्ना येवन तेणी परिस्थिती पळयली आहा? तुमचो गांव खंय आहा तो खबर आहा तेका? तर म्हाका जर आज 27 एज जाली, हांवें तर ताका ह्या वाड्यार येयल्लो केन्ना पळोवंक ना। कित्याक आतां ताका आमी निवडून हाडटा, गेल्या सभेत ताका निवडून हाडलो खरें, तेणी आजून ह्या वाडो कसो आहा तो पळोवंक ना येवन। एक तर तो येता भिरोंड्या पंचायती कडेन येता, थंय बसता, कितें आहा ती मिटींग करता, वयता। पूण ताका आमी एकदां हे पासून उतर दिलें की बाबा तूं यो आनी मातसो रस्त्याचें कितें पळय। तो म्हणटा येता म्हणटा, पूण तो ह्या वाड्यार लक्ष दवरिना। आमी कितें म्हणटा, तुमी इलेक्शनाच्याच टायमार आमकां लागीं करतात। 70 तालुक्यांतलो हो अंसुली गांव पडटा पर्य मतदारसंघान आनी वाळपय मतदारसंघाच्या देगेर हो गांव आसा। आनी हांगाच्यान वाळपय म्युनिसिपालिटीची एरिया जी आसा ती साधारण
1 किलोमिटरच्या भितर आसा, म्हणजे इतले म्युन्सिपाल्टी पर्यंत जे रस्ते आसा ते सगळे चकचकीत आसा, सगळे डांबरी रस्ते हॉडमिक्स जाल्ले आसा आणि तेंची एकच मागणी आसा की बेगिनांतल्या बेगीन सरकारान थळाव्या पंचांनी किंवा जे लोकप्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी हो गांवचो रस्तो आणि बाकीच्यो ज्यो तेंच्यो मागण्यो आसा त्यो जाग्यार घालच्यो. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान हांव विश्वनाथ नेने.